बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. Salves por Ecleas Deva, Ecleas Deva, Sasna, noman Tuka, Salves por Ecleas Deva, Ecleas Deva, Sasna, noman Tuka, Tu povoto, Tu podvida, Tuji mój man, Sowiak Fanta, Tu było to, Tu podwida, Tuji mój man, Sowiak Fanta. Sorves pora Ecleas Deva, Sasna, noman Tuka, Salves pora Ecleas Deva, Sasna, noman Tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या स्वामिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगल बावा बोयडिडो, आयज तावन आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे दोबाशीक पोरवेक 9 दिसांची तयारी सुरू करता. ह्या नोवेनाचो आनी खेरीत हेतू म्हणल्यार फुडल्या वर्साक 2024-2025 आमच्या गोंय दोन प्रांतांत जावची आसा ते बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकांचे दाखोवणेक आमी सगळीं तयार जावंक. हे दोनूय हेतू मनान दवरून आमी खेरीत भाशेन पयल्या नोवेनांचो विशय विचून काडला तो म्हणल्यार व्हडपण सोडून आमकांच खाली करुया. व्हडपण म्हणजे गर्व, सगळ्या वायटाचो आनी पातकाचो किडो आनी मूळ अशें म्हणटात. जाल्यार ल्हानविकाय सगळ्या शेगुणाची आवय अशें मानतात. जेन्ना आमी सांता भोगताचेर नदर मारता, बो करून बागयोन फ्रांसीस शावेराचेर आमची नदर ओडटा, तेन्ना हें सत दिसून येता. ताणें गर्व व्हडपण सोडलें आनी ल्हानविकाय आपणावन क्रिस्ता पासत आपणाकूच खाली केलो. देखून देवान ताका वयर वयर उबारलो आनी भाग्यवंतांचो मान फावो केलो. आयज हो विशय नियाळटना हीच कृपा आमकां बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी बागयोन कातारीन जिची दोबाशीक परब आयज आमी सवरमता तांचे विनोनेन ह्या मिसान मागुया. कांय बरी सुरवातीची उतरां आमच्या मनांत घडोवन ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी मनीस कशी देवाचेर आनी एकामेकाचेर जावं उतरांनी कोन्यांनी बरें सोडून वायट आदारून अपमान केल्यात ते ओळखून घेवन बोगसणे मागूंक तयार जावया.
आनी दूख धरून आमी सगळीं हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन ती सदांच आंकवान मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaca clut con Somiaca clut con Christa ca clut con Christa ca clut con Somiaca clut con Somiaca clut आज दोबाजीक परब बागेवंत कातारिनाची देवाची आमी वाखाणणी करुया. देवाक दिनवासुया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सगळीं तुजी इंतेसांवां तुज्यो गरजो तुज्या मनांत हाड आनी हे वेळार बापाच्या हातांत घाल. देवा आमच्या सर्वंडारा बागेवंत कातारीन तुजे विस्वासी आंकवारीची दोबाची परब आयज आमी संतोशान समरमताव. जेजून मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मानान लेखूंक आनी आमच्या दर एकल्याच्या बेसांत आत्म्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागताव. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. तें एक नश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली, पूण ती आपली शांत आसात.
मनशा मुखार दोग सोंसलें जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोरल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उच्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पोरचोळी जातली आनी उशेलांतल्या किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी पोरसांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोद समजतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात ती गायनां गावून करतात लुवणी. अनेकदां म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोंपतात ती सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. ऑन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोंपतात ती गायनां गावून करतात लुवणी. जबाब. वेता वेता दुकाबरीत चल्ली हातांत घेवन वोंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कणसाचे बरें. जबाब. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भयणानो, बोडाय दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वडवीक सांगतात तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना, पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार, पूण खरेंच तूं तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यांत आनी हे पोरी एक निर्मल आंकवार कोशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतोरें.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मुयमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगळे मिजलेले आसात म्हणटच तुमी भिवूं नाकात शेरकांच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हरती देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजेर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजेर हांवूय परगट्टलो पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वकाली तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव भयणीनो आमी सगळीं ह्या नयनान भाग घेतात कित्याक आमचो भावार्थ ह्या भाग्योन सांत फ्रांसीस शावेराचेर आसा आनी ताचे देखी पोरमणे ताच्या जिविता वरवीं आमी जायती जाण स्फूर्ती घेतात एक फामील आसलेली आनी एक फामील गरीबसाणीन आसलेली जेन्ना ह्या फामिलीचीं भुरगीं वाडटा ती कामाक वचोंक लागलीं तांचे लागीं थोडे दुडू जाले तेन्ना ताणें चिंतलें आमी आतां आमचें घर मातशें मोडया आनी बांदया आनी ताणें काडलें आनी ती जी सुवात ती रावताली आनी दुसरे कडेन एक धाकटीशी आनी एक खोपटी केली आनी ताणें हांगातल्यो वस्तू थंय व्हेल्यो वेता तेन्ना आनी त्यो वस्तू व्हरता तेन्ना तांचे सुमार एक 10 तरी सुटकेशी जाल्यो आतां हें आदलें घर मोडलें आनी सुमाराचें बांदलें तातूंत ती रावपाक लागली चेड्याक बरें जॉब मेळ्ळें बरो पगार आसलेलो आतां कितें जालें इतले पयशे आसा दुडू आसा त्या बाबतीन ताणें चिंतलें अरे आमच्या घराक हें जाय तें जाय भाव म्हणटा भिनाका बरे भाशेन जियेया ह्यो वस्तू येता तितले आनी आपणाचे पयशे आनी पगार चडलो तितलो तोय दुसऱ्यांक दाखोवंक लागलो कशे भाशेन आतां दाखयतलो की आपूण आतां मातशें व्हड जाला म्हणून लोकांक कशे भाशेन कळटलें पयलें म्हणटा ते मातश्यो वस्तू घेवपाक पडल्यो न्हू कार घेतली भांगार गोळ्यार घातलें कितलेशेच मोचे आनी इतलें जाले उपरांत ताणें मागीर चिंतलें इतलें घर आतां आमकां पुरो आमकां आनीक मातशें व्हडलें जाय म्हज्या लागीं आसा दुडू आनी दुडू आसप गिरेस्त आसप वायट न्हय देवाची देणी ती ताणें म्हळ्यार पूण आतां हांव आनीक बंगलो बांदतलो आनी हाका लागून ताणें आपणाचे पुराय ओपाटाचे कुडको जेन्ना ताणें ते प्लॅन केलो ताणें चिंतलें आपूण आतां दुसऱ्या कुडीर मेळटलो कित्याक हांगा बांदूंक जाय ताणें एक 2-4 किलोमिटरांचेर एक ल्हानशें फ्लॅट घेतलें रेंटेड फ्लॅट आनी थंय ते वचोंक लागले वेता तेन्ना ताणें सुमार 50 ते 60 सुटकेसो घेवन गेलो वेता वता तांकां जार जाली ती Portunor चोड देंवर आनी थिंगा दूर यो पोर्तुनोर आड जेन्ना ती दुसरी भयण आनी भाव आसलेली ताणें जेन्ना उक्तें केलें ताणें म्हणलें इतली वस्तू आमी घेवन हूंय वेतात आनी ह्यो वस्तू 10 वर्सां जालीं आमी हात लेगून लागूंक ना ते परतून एकठांय करून सुटकेशीन घालून हें परतून हाडपाक पडलें ते तर पयलोच तरी नाका म्हण भायर उडयल्यो जाल्यार काय बरें जावपाचें आमकां इतलें टेन्शन पडनासलें हाडपाक पूण दुसरें म्हणपाक ना त्यो गरजेच्यो आमच्यो यादी ह्यो बरी पयलीं वर्साची वस्तू त्यो पूण आमकां जाय हें म्हज्या उगडासाचें तें म्हज्या उगडासाचें हें म्हज्या आवडीचें तें म्हज्या आवडीचें दे वर व्हेरी मच अटॅच टू द थिंग्स वीच वर देर ही बरी ओड आसलेली ते वस्तूंक आनी
जितल्यो जितल्यो वस्तू जाल्यो हे 30 सुटकेशी जाल्यो तांकां मातशे व्हरपाक त्रास जाले. बोंगलो आयलो, परतून आयल्यो वस्तू घरान. बोंगलो ओडलो, वस्तू थोड्यो जाल्यो, आतां आनीक घेवपाक पडल्यो. जितले जितले ती वस्तू घेताली, जितले जितलो पयसो येतालो तितले तितले लोकांक दाखोवंक आनीक मातशें नेट दाखोवंक म्हण दिसतालें, तितलें तांचें मातशें ओड वाडटाली. जितल्यो वस्तूची ओड वाडटाली, जावं ते टीव्ही जावं, मोबायल जावं, पेंट जावं, सिमीट जावं, कसले कसले ब्रँडेड सिमीट घरा घालपाचें, पेंट पोतरां सगळें जेन्ना थंय मांडून हाडलें, ताणें म्हणलें वाव, अमेझींग. पूण मागीर ह्यो वस्तू जेन्ना वत्ता हाडटा तेन्ना जायते त्रास पडलो, तोय तांकां उगडास आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, व्हडपण सोडून आमकांच खाली करुया. हें व्हडपण हांगा वस्तूचें कितें? जितलो जितलो मनीस आपणाक आपणाचो पावर दाखोवंक सोदता, कशे भाशेन हांव दाखयतलो, एक तोरा म्हणटा ती वन ऑफ द वेज टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड थिंग्स. हें म्हजे लागीं आसा, हांव व्हडलो, म्हजे लागीं टॉप मोस्ट मॉडल बायक आसा आनी कार आसा, पळया. नाजाल्यार न्हू लोकूय म्हणटा इतलो जोडटा आनी साव चामटेपण कोत्ता. संवसार समाजूय बुलयता आनी चोडूय घेवन नेट मारलो जाल्यार अरे एका पयशे जाले आतां हो आतां आमकां केराक काडिना. पूण प्रॉब्लम ते न्हू, गिरेस्त प्रॉब्लम न्हू, थंय तो प्रॉब्लम न्हू. हाली प्रॉब्लम खंय? जेन्ना जेन्ना पयशे येता आनी म्हाका व्हडपण म्हज्या माथ्यार मारता तेन्ना म्हाका समजना. आनी व्हडपणाचें चलता तेन्ना मागीर कितें करपाक जाय? देवाच्या मुखार व्हडपण चलता ना, तें शोटता. आनी ताका लागून आज पयलें वाचप म्हणटा जाणवाचें पुस्तक, इट इज बीन टेस्टेड इन द फर्नस. उज्यान तें तपासून पळयता देव, आमचो बाबार तपासून पळयता. आनी हो टेस्ट म्हणटा तें जेन्ना सुटकेच्यो ते दुसऱ्या रेंटेड घरांत व्हरपाक पडले तेन्ना. अरे इतली ओड आसलेली वस्तू हांव घेवन वेता तेन्ना हांव कितलें जड जालें जिवीत सादेपणान पावपाची. ह्यो वस्तू आनी ह्यो ताची ओड आहा तें व्हडपण खुणायता. आनी ताका लागून देव जितले फावटी मनीस व्हडपणान आपूण ओड म्हूण दाखयता, ह्यो वस्तू टेस्ट करपाक जिवितान धाडटा. ताका लागून जायते फावटी आमी म्हणटा हें म्हाकाच कित्याक देवा, हें म्हाकाच कित्याक, ताकाच कित्याक. ना, केन्ना मातशें नदर मारून पळय, घोडे व्हडपणान हांव जियेता जाल्यार, गोरवान जियेता जाल्यार. आनी हो व्हडपण खंय आसूंक जाय? भाग्योन पावलो म्हणटा कोरिंथकारांक बरोवन, म्हजें व्हडपण जेजूक, आय बोस्ट इन द लॉर्ड. देव जावन आसा म्हजें व्हडपण. तूं यो आनी म्हाका सांग, हांव देवाच्या नांवान हांव व्हडपणान उलयतलों. म्हजें बळ न्हू, नथींग ऑफ मायन. आनी जरी तर हांव बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार हे वस्तू हो पावर जेन्ना आमकां मेळटा आनी हांव व्हड म्हूण चिंतता, हूंय ना हूंय देव मागीर शेवटूंक लागता. सादेपणान पळोवया, दावीद आनी गोलियत. ताका सांगलें अरे गोलियत आसा, तेजे झगडी करपाक कोण ना, सगळीं भियेलीं. सावलू राजा आनी ताची आख्खी परज आनी ते सोल्दाद भियेले. दाविदान म्हणलें हांव येतलों. अरे तूं धाकटो आसा, कितें वयता, तुका ट्रेनींग लेगून ना आर्मीचें, तूं सोल्दाद केन्ना तरी जाला? ना हांव येता. ताका सगळें सोल्दादाच्यो वस्तू घायल्यो, न्हेसयल्यो, मोचे बिचे घातले आनी ताका सांगलें झूज कर. आनी हातीन ताका तो भालो बिलो दिलो. ताका चलोवंक जायना जालें. ताणें त्यो वस्तू काडल्यो आनी आपूण गोवळी म्हणटा जाणा जावन ताणें ते फातर घेतले, आपणाची गोपिणी घेतली आनी धांवन गेलो. ते सायन गोलयत म्हणटा तूं मारतलो रे म्हाका, तूं मारतलो, तुका काडून हांव चोय सगळ्यांक खावयतलो तुजें मांस आनी कुडके. तो पयस जावन फातर घेता आनी ताका मारता आनी गोलयत सोकला पडटा. कितें गरजेचें, जे कितें ताच्या आंगाक सोबना आसलें, जी कितें वस्तू एक्स्ट्रा आसलेल्यो त्यो ताणें काडून उडयल्यो. ताका लागून ताचें जिवीत सादें जालें. जरी तर आमी आमच्या सांता भक्ताचें जिवीतलें पळयल्यार ज्यो ज्यो वस्तू तांणी सोडल्या त्यो तांचे वाटेक जाय तो पेज हाडटालीं. ताका लागून तांणी तें सोडूंक पडलें. ताका लागून ते आपणाचे गांव देसासून येता तेन्ना सुटकेश्यो घेवन येनासलीं. भाग्योन सांफराचें म्हाका दिसना बरें आपणाच्यो सुटकेश्यो घेवन येयल्लो म्हूण. आपूण गोंयांत येता, म्हाका हें जाय, म्हाका हें जिन्स पॅन्ट जाय, म्हाका 2 मोच्या पार जाय आनी हे 6-7 टावल जाय आनी हें सगळें घेवन वचपाक पडटलें ना, म्हाका कितें करतलें. जितले फावटी आमी चोयता न्हू, जेन्ना जेन्ना मनीस पयशांनी व्हडलो जाता, दुसऱ्या मनशाक पयस दवरता, तेन्ना ताका आपणाच्याच वस्तूची गरज पडटा आनी त्यो घेवन भोंवपाक पडटा, तेन्ना ते त्रास जाता.
पूण जो मनीस उदारपणान दुसऱ्या लागीं सोयरी गतीन जी येता बरें उतर दिता ताका हले एक्सिडेंट जालो न्हू दुसरी ताच्या आदाराक पावता ताका ना म्हूण गाडी जाय पडना ना म्हूण वस्तू जाय पडना दुसरी हाडून ताका दिता हें कितें डिफरंस जितले आमी लानवीक जाता आनी दुसऱ्या लागीं संबंद दवरता लोक आनी देव आपणाची मोहिमा दाखयता ताका लागून आयचें शुभ वर्तमान तो म्हणटा पळय शेरकां जेन्ना कोण मोत्ता जाल्यार देवा कळो नासतना मोत्तली आनी सोकला पडटली ना तुजे केस लेगून मेजलेले आसा म्हणजे पळय तूं कितलो सारको मोलादीक तो एंड आय एम गोइंग टू फीड यू जोरी तर सोलोमाक काय बरें न्हेसयला आनी झाडां पेडां एका दिसान मोत्ता तेंची पाकोळ्यो हांव काय बरें नेटयता जाल्यार तुमकां हांव पयस दवरतलो ना म्हणजे कितें म्हणूंक सोदता ट्रस्ट इन मी आय विल प्रोवायड यू हांव दितलो तुका कितें जाय तें वाटेर तूं तुज्या इकमतीन तूं घेवन वेताय तें तुज्या व्हडपणान तूं खूंय तरी जार जातलो आनी मागीर तुका खाली करूंक तुका दिसपाचें ना आनी खाली करूंक आमकां भोग करचेचें ताका लागून जेन्ना जेजू म्हणटा पळयात हांव तुमकां तुमची गरजो जाणा म्हजेर फकत विस्वास दवरात पाटलावदार जात न्हू जावपाक सोदता हालीं चलात तुमी वाट शेकी जेजूचे नदर मारुया न्हू आमी व्हडपणान जितले फावटी चलता ह्यो वस्तू घेवन चलता जिवीत कांसा जाता जेजू जल्माक आयलो तेन्ना सादेपणान जल्माक आयलो ताचे लागीं आमचे भाशेन आसता ते भाशेन गोदड्यो आनी मागीर मातशें आनी कितें मागीर नॅपकिनां बाबा शीं पडटा आंकवार मारीन 5-6 बेटां हाडून दिवंक ना फाळ्यांनी गुट लायलो बायबलाक आपणाची मिनिस्ट्री आपणाचो वावर करता तेन्ना 4-5 वस्तू घेवन भोंव नासलो सुटकेस म्हज्या जेवणाची एक सुटकेस म्हज्या एजी एक सुटकेस म्हजे रोप आनी आसा आनी जेन्ना तो कुर्साची वाट चलता तेन्ना पळय आपणाची आंगाची लिहून दुसरी ते काडटा सोडती घाता म्हणगे ही सोडवणीची वाट चलता जाल्यार विंगडो आयलो विंगडो वेता देर आर नो अटॅचमेंट्स फॉर दीस वे ऑफ सल्वेशन आनी कुर्सार विंगडो मरता जरी तर ताणें आनीक 500 आंगाची घातलेली जाल्यार तो कुरी सोरोंक बरो जोड जावपाचो जितले जितले वस्तू आमी ओड घेवन भोंवता आनी आमच्या व्हडपणान घेवन भोंवता त्यो आमच्या सोर्गीचे वाटेक कांटाळो ती आमकां जार करता ताका लागून आयचो विशय व्हडपण सोडुया खाली करुया जितली जितली वस्तू आमी खाली करता आनी आमी दुसऱ्यांक दिता वी लेट गो द थिंग्स जावं ते दुसऱ्याचो राग जावं ते म्हाका नोसायपण दुसऱ्याचे जे हांव सोडून दिता आनी देवा तुजीच मोहिमा म्हणटा म्हज्या जिविताची वाट जाय ती सवकास जाता ओ बरी जाता आनी बरे भाशेन चलोवंक मेळटा सुडसुडायेन नाजाल्यार तुमी चिंतात केन्ना नदर मारात जितले जितले 5 वर्साचेर जे मनशाचो म्हाका राग आहा तो घेवन हांव चलता न्हू तितली वाट म्हाका कठीण लागता आय गेट टायर्ड टू वॉक देवा लागीं मागुया जे भाशेन भाग्यन सांव फ्रांसिसान जेजू पासत आपणें गोरदार सोडलें आनी तो ल्हानविकायेन आयलो आपणाक खाली करून आयलो जे भाशेन आमचे जेजून निमणे कडेन लेगून कुर्साचे वाटेक आपणाची आंगाचे लेगून सोडती घालून ताणी वांटल्यो आनी कुर्सा निमणे ताचे लागीं आसलेली ती ताची कूड आनी ताचें रोगत ते लेगून वारोवन दिलें आमचे पासत आनी सोर्गीची दार आमकां उक्ती केली जाल्यार आमकां सगल्यांक शिकून की ज्यो ज्यो वस्तू आमकां ओड दिता आवडीची आसा वी आर अटॅच टू द थिंग्स वी हॅव टू लेट गो आनी तेन्ना आमचें व्हडपणूय देंवतलें आनी ह्यो सगल्यो आमकां ल्हानविकायेन आमकां वाडोवंक देव आपणाची तपासणी कोत्तलो सगल्यांची तपासणी कोत्तलो ही वील टेस्ट अस विथ द फायर उज्यान आमकां तपासतलो आमी तर बरे भाशेन रावली देवाचे ही देवाची वाट म्हूण समजून चल्ली जाल्यार आमकां सोडवणेचे वाट चलपाक बऱ्याक पडटलें पूण ती अद वाटेर सोडली आनी म्हणलें ह्यान कितें म्हाका म्हाजें सुसेग जाय आय वॉन्ट कम्फर्ट्स इन माय लायफ म्हजी कूड म्हाका सुसेग सोदता बरो सोफा आनी ह्यान म्हाका त्रास नाका जाल्यार हांव ऑटोमॅटीक ती वाट नाकारता जेजूची कितें घेवया तो जावन आसा आमचो व्हड नमुनो तेच भाशेन व्हडपण सोडुया देवाक ते मानवना सोद्रेवेलो आपूण शेवटितलो आनी आंकवार मारिया आपणाचे तुस्त कित्यान सांगता आनी आंकवार मारियाच म्हणटा ल्हानविकाक तें वयर काडलें गोरविश्टांक तें सोद्रेवेले शेवटिले जाल्यार आमी काल्तिकायेन देवाचो वावर मुखार व्हरूंक भावार्थान जिवंक
व्हडपण सोडुया आनी आमकांच खाली करून ल्हानविकांची येवया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ आमी उचारुया म्हणून सत मानता देवाक सोरपोत बेदार बाबाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आसूं. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरी सांबाळलो अंकवार मरयतान जल्मलो पोस प्लादा काल धणे कोस सोंसले ताका कुर्सार चुडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयदांची आनी मेल्ल्यांची मुर्ती करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एककार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां हें नवें ही आमची रोमार उदीक भावार्थाची फळाबरीत यात्रा जावंक हें नवें जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी व्हडपणाच्यो आनी पदवेच्यो सांखळी तोडूंक ल्हानविकायेचें काळीज म्हूण आपणावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सुवार्थ सोडून निस्वार्थीपणान सगल्यांची भोव करून गरजेवंतांची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आमी सगल्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांनी ल्हानविकायेची सेवेची आनी प्रमाणीकपणाची वाट धरून बागेवनपण जोडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आयच्या नोवेनांत आमी आमच्या दोन प्रांताच्या 4 प्रिसिस्त्यांक पासत मागता. पवित्र पुस्तकाच्या डायसन सेंटर ऑफ बिबिलिका अपोस्टोलेट देवाचो मोग परगटपाचें डायसन सेंटर ऑफ मिशनरी एनिमिनेशन मिसांवाच्या पॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गनायझेशन्स आनी पर्यावरणाच्या डायसन्स कमिशन ऑफ इकॉलॉजी तांच्या वावराचेर आनी तांच्या सांगाताक वावर कोत्तल्यांचेर देवान शुभाम आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. भोसुर्गींच्या बापा तुजे मुखार कांय आमच्यो गरजो घातल्यात. आमच्या मनांत काळजांत जायत्यो आमच्यो गरजो आटापतात. हें सगळें तुज्या हातान आमी घालता आनी आमची रोमार भावार्थाची फळाबरीत रोमार जावंक तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हूण प्रार्थना. तूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.
Żalibo, zajdublaco, Elohusko, Mogal Bapa, Parun Tuge, Mogal Gili, Ibe Tuge, Mogal Bapa, Parun Tuge, Mogal Gili, Ibe Tuge. म्हज्या बाबां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बोवडत्या देवा आमच्या बापा, बाग्योत आंकवारीची कातारिनाच्या जिवितांत तुझ्या मोगाची विचित्र पदवी पळजळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो वो वाखणणेचो येवन आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वडावण्यांक पाठ करून आनी स्वर्गीच्या संतोषाच्या ओत्रेगांनी भरून तुजी चाकरी ध्यान मनान करूंक आमकां कृपा दी म्हूण कालतेपणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गीच्या राजा खातीर आपले जिवीत जेजूक भेटयल्ले त्या बाग्योता पासत बाग्योत कातारिना पासत तुझ्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या ओरोमाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुणाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Powie, Galmarąco Surwispół Ty, Sorganizosa, wola Tudzia wojbowa, Usuli Tu bazuzu, बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात,
आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनी कोरराचे हे रोगत पातकाचे बोगसणे मिरच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी वावून करता आनी एकाचेतले पियेता तितले पावटी तूं उलोवपा येसू आमी तुजे मारण पुरगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार मुखान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आगे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे निकी वर्गा बरोबर तेका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखां भोंड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी कोरमारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां एकूच मागणी शिकयला. बाबार्थान बरे भाशेन आमचे हात जोडून पुरयान हेच मागणे आमी बापाक भेटोवया.
आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या जोण एकल्याच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपणे आसात ती आमी जण एकली सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचे. कोमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sky.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला. जेजूक नमस्कार करून ताका आर्गां दिवया, दिनवासुया, ताचें वर्णन करुया, ताका महिमा दिवया. आमच्या जिवितांत ल्हानविकायेन आमी जिवंक तोच आमकां बोड दिवंक आयला. हें ओळखून घेवया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुमी आयज आमकां जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केले आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरली. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमच्या विनाशी कुडींत दिसती पडच्या भाग्यवंत कातारिनाचे देखीन जेजूचें कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोभ दिवंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसात. आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री लिगोरिनाक तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर रेगनाक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांदावळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोयनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता. तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. पापसाहेब फ्रांसिस्कान 2025 ह्या उत्सवीक वर्साची आमी तयारी करता. तर फाल्यांच्या दिसा आमी ही पुरगोटणी करतल्या आनी मीस सोमरोमतल्या 3:30 वाजता. तशेंच येता त्या वर्साक भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवणी करतल्यो. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. कोणाक फाल्यांच्या दिसा पयले व दुसऱ्या मिसांत म्हणल्यार 6 आनी 7:15 वाजता मिसाची वाचपाक करची खुशी आसा जाल्यार तुमी बसिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें. कुमसाराक तुमच्यान बसिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 6 ते 11:30 वाजता आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची.
कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रूमांत वचून कोडोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पडयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसेक कोडोवचें. तुमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवन भायर सोदतात थंय आमचे दियाग्न आसतले. तुमकां जाय जाल्यार हात धरून तुमचेर मागणें करूं येता. नोवेनाचे मागणे उबी रावया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आमी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापा तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्याक आपणाक जाय ते मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. जे आमी मिसाचे बेटेन नियाळ्ळा ते तुमच्या आमच्या जिवितांत जिवंक तुमकां धाडटा. San Francis Xaviera, Goragura, Radis Amcha Moga.